आज आम्ही वाळपय हनुमान मंदिरान मिटींग म्हणजे बैठक घेतली आणि हातून आम्ही टार्गेट केले 15 ते 30 वर्साचे भुरगे. आज जर तर पळयलें जाल्यार आज एप्रील म्हयनो, सगळ्याची चडश्यो परीक्षा जाल्या. ह्या सुटयेचो तांकां बरो उपयोग करून घेवन मुखार तांचें लायफ बरें जावचें. आज आमी खूब फावटी पळयत जाल्यार भुरगे डिप्रेशनान वता, मार्क मेळुना म्हणटा, नोकरी मेळुना म्हणटा. आजची शिक्षण पद्दतींत तांचे कडेन डिग्री खूब आसता, पण 2 पांयाचेर उबे रावपा खातीर तांचे कडेन कुवत आसना. सो ताका लागून 15 ते 30 वर्साचे भुरगे टार्गेट केल्या. हे फक्त वाळपय पुरतेच न्ही, गोंयभर हांवें जवळ जवळ 20 मिटींग्यो घेतल्यो आनी तातूंतल्यान म्हाका खुबशे भुरगे मेळ्ळे आनी ताका लागून हांवें 36 वरांचें एक कर्नाटकान हांवें शिबीर दवरलां. सो तातूंतल्यान त्या भुरग्या भितर लिडरशीप क्वॉलिटीज कितें आसा, ताजे भितर ताजें रक्त कशें आसा. आज आमी खूब फावटी पळयता की यंग भुरगो मोटरसायकल मेळ्ळी की फास्ट चलयता आनी फास्ट चलयतकच खूब ताजे कडेन एक्सिडंट जाता किंवा तो व्हडल्यान उलयता किंवा तो एखादें झगडटा. हें कित्याक जाता? बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल चेंजीस इन दीस भुरगे. पण ह्या एनर्जी तांचे भितर इतली तयार जाता आनी तांकां तें डायरेक्शन आसना. तें जर तर डायरेक्शन तांचे जर तर आमी ती एनर्जी चॅनलायज केली, तांकां बरें गायडन्स दिवन, जाल्यार हे फाल्यां भावी बरे भुरगे जावपाक शकता, देशाचे बरे नागरीक जावपाक शकता. सो तातूंतल्यान आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमकां हे समाज पयलींच्या सगळ्या लोकांनी बरो करून दवरलो म्हणून आमी 50 वर्सां बरी काडली. पण आज ज्या तरेन समाज चल्ला तातूंतल्यान आज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, आज श्वास घेवपा खातीर ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम आसा, आज आमी जेवण जें खातलें ताजेर फर्टिलायझर आनी पेस्टिसायडाचो प्रॉब्लेम आसा. आज जी आमची गाय आसा, जी अदवायस आमचें रक्षण करपी आसा, ती आज रस्त्याचेर भोंवता. आज जर तर ट्रॅफिका खातीर आमी रुल्स करपाक आमी हाताक हेल्मेटां घालताना भोंवता. हें कित्याक जाता? कित्याक सांग, भुरग्यांक सगळें खबर आसा पण ते तांकां डायरेक्शन ना. सो तातूंतल्यान तांकां बरें करून समजावपाचें, कितें बरें ना तें वायट तें सांगपाचें. तातूंतल्यान जर तर ते बरें शिकले, एखादे बरो भारतीय समाज आमकां दिसपाक शकता. म्हणून आमी आमचे परेन आमची सगळी एनर्जी, तुमी पळयता आसतले वाळपयचे सगळे प्रमुख जे आसा तांणी सगळ्यांनी खूब काम करून आज खूब भुरग्यांक एक कडेन केले, भुरग्यांक खूब दिसलें आनी आमकां दिसतालें की वाळपयच्यान 5च भुरगे येतले म्हणून, पण आज 20 भुरग्यांनी नांवां दिलीं. आनी हे केन्ना वाळपय हो मागासलेलो परिसर अशें आमकां दिसता. हाजे फुडें तशें जावपा ना. जे मागासलेले परिसर आसा तांकां आमी बरें गायडन्स दितले आनी मुखार बरें नागरीक करपा खातीर हेल्प करतले. त्या खातीर आमी हे शिबीर ऑर्गनायज केलें.